नमस्कार. आज आम्ही मोरजी गावान आहात आणि हॉट मिक्सिंग हे नाल कडून सुरवात केल्ले आहा सी वॉस टू तेमा बिचा मेरेन आणि ह्यो टोटल स्ट्रेच आहा तो 2 किलोमिटराचो आहा. तो हॉट मिक्सिंग जातले आसा त्याच कार्पेट एरियाचेर खंय एक अर्द मीटर एक मिटरचो जागो मेळटा थंय वाडयतले. तशेंच 200 मिटराचे आमची गटर घेतलेले आहा आणि 310 मिटराचे आमी प्रोटेक्शन वॉल घेतलेले आहा आणि 8 क्रॉस ड्रेन्स घेतलेले ह्या एंटायर स्ट्रेचाक. आणि म्हाका दिसता ह्यो लॉंग पेंडींग काम हे म्हणजे कितलीशी तेप जालो. सगळ्यांचे स्थानिकांचे रिक्वेस्ट आसली की ह्यो रोड म्हणजे बिचार म्हणजे एंटायर ट्युरिस्ट आहा नॅशनल इंटरनॅशनल ह्याच रोडांतल्यान बिचाचेर वयतात आणि ह्यो रोड बरो आसचो. तर त्या प्रमाणे आयज ह्यो सुरवात करून म्हणजे हॉट मिक्सिंग हे सुरवात केल्ली आहा. ताका लागून हांव सगळ्यान पयलीं धन्यवाद आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हणटा की तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघाचे मॅक्झिमम सगळीं कामां जी रोड PWD रोड्सा कडेन आहा ती सगळी क्लियर केल्ली आहात आणि येता त्या टायमान सगळे आसा तितके रोड मागीर ते मेन रोड MDR रोड असो नाल्यार इंटरनल रोड सगळे हॉट मिक्सिंग आणि ताका इन्क्लुडींग गटर्स हे आमी प्रोविजन केल्ले आनी ते बेगिनात बेगीन सुरवातूय जातले. आता खिंड ते मोरजी पर्यंत सायकल ट्रॅक सरकारान करोडो रुपये खर्च करून तयार केल्लो आणि आता सध्या मोडपाचे काम सुरू आहे. करोडो रुपये सरकारचे उदकान गेले न्हू ते असेच चलतले कामां काय? सायकल ट्रॅक जो खिंड टू चोपडे सर्कल मेरेन जो आहा तो खंयूच आमी डॅमेज करनात पूण थंय उदीक वचपाची हे ना प्रोविजन केल्लें ना. म्हणजे पावसान तुमी पळयतात त्या रोडाचेर सगळें उदीक भरता आणि ताका ड्रेन्स घेवंक ना. ताका लागून रस्तो पिड्ड्यार जाता. आमी खंय आमी लास्ट इयरूय इन्स्पेक्ट केला. आयज रस्तो आमी रिपेर केला तो. आतां आमी ते पावसान उदीक खंय उरतात ते पयलीं आयडेंटिफाय करतले आनी ते ड्रेन्स काडटले. कित्याक जर रस्तो आमी चकचकीत केलो आणि ड्रेन्सूच दवरूंक ना म्हाका दिसता उदीक ते सांठोवन आख्खो रोड इतलो एक्सपेंडिचर करून वेस्ट वयतलो. आतां तुवें म्हटल्यार ते सायकल ट्रॅक तो केला तो सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडान घेतला. जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे इन्वॉल्व असतात तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट ताका हात लावंक शकना जो पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंटाची NOC ना आणि ती मेळप व्हेरी डिफिकल्ट आसता. तो आमी सायकल ट्रॅकाक खंयच हात लायना. तो म्हाका हांव जाणा अर्दो कुटो केल्लो आहा तो कंप्लीटूय ना खंय तो ट्रॅकूय ना. सो पूण ताका आमी हात लावंक शकना. आमी आसा तसो तो मेंटेन करून कितें तेचेर प्रोविजन करपाचो प्रयत्न करता. आता व्हडा प्रमाणात मांद्रे मतदारसंघात विला येता मेगा प्रोजेक्ट येता. सध्या रस्तेच नारून आणि रस्ते नसताना हे मेगा प्रोजेक्टांक किंवा विलांक TCP म्हणा की डिपार्टमेंटा पयलींच लायसनां कशी दिता रस्ते पळयनात ते पयलीं म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं विरोध आसलो तो म्हाजो आणि अजूनय म्हाजो विरोध आहा हे व्हडले प्रोजेक्ट्स आनी विलाज येतात ते. कित्याक रिजन इतलेंच आहा जेन्ना आमदार जालो तेन्ना म्हाका दिसता एक वरास सारके 1 ते 1.5 वरास लोकांक हांगासर उदकाचो त्रास जातलो आणि पावर सप्लाय आमी सबस्टेशन केले एका वर्सात ते पावराचो इशू ना पूण उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आलो स्पेशली मोरजी गांवांत आनी 8 दीस सुद्दां उदीक येयन आसलें आणि त्या टायमाचेर एसेंब्लीन हांवेंनूच क्वेश्चन रेज केल्लो आणि आमच्या PWD मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केल्ली की वॉटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जो पर्यंत PWD दिना तो पर्यंत हे विलाज व्हडले प्रोजेक्ट्स तुमी दिवं नाकात. कित्याक आयज आमी 15 MLD प्लांट चांदेला स्टार्ट केलो आणि 1.5 वर्सान म्हाज्या टेन्युराचे 1.5 वर्सां उपरांत उदीक खंय तरी पयऱ्यान एकदां तरी सफिशियंट येवंक लागलें आणि आयज 30 MLDचे ऑलमोस्ट 50% वयर कंप्लीट जाला. बाय डिसेंबर प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. हे उदीक हाडला कित्याक हे उदीक आमी हाडला आमच्या स्थानिकां खातीर आणि जर स्थानिकांक अजून पावोकूच ना उदीक आणि हांगासर व्हडले विलाज आनी प्रोजेक्ट येवंक लागले म्हाका दिसता परतूय परिस्थिती तीच जातली जी हांव पयले आमदार जाल्लो फर्स्ट म्हणजे 2022 तेन्ना पासून तीच परिस्थिती रिपीट करतली. सो ताका लागून हांवें म्हाज्या पर्सनल नोटाचेर सगळ्या डिपार्टमेंटांक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तितक्यांकूय हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलें. तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेमोरंडम दिला की हे इमिजिएटली स्टॉप करपाचें म्हणून. त्या प्रमाणे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमच्या PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक पेडण्या ऑलरेडी इंटिमेट केल्ले आहा आणि हे फक्त पेडण्या पुरती न्हू आख्ख्या गोंया पुरती आहा. जो पर्यंत PWDची NOC वॉटर अवेलेबिलिटी NOC जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत ऑक्युपन्सी कोणीच खंयच्याच कन्सर्न ऑथॉरिटीन दिवची न्हू. हे सर्क्युलर सगळ्या सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरीक पावलेले आहा सगळ्या पंचायतीकूय पावले आणि त्या प्रमाणे ते बऱ्यापैकी एक्टिव्ह करता. म्हणजे जेन्ना तो सर्क्युलर येता तो कन्सर्न घेवन ते आपलें काम करतात. सो हे खंय पयलींचे भायर दिलात ना दिल्यात हे तुमी फायंड आउट करपाचें कोणें दिला खंयच्या टेन्युअरान आनी कोणें खंयच्या टायमार दिलात. आयज आमी की आमचे रस्त्याचे इनॉग्रेशनाक जमले आमच्या वांगडा मांद्रे गांवचे आमदार तशेंच आमचे पंचायतीचे मेंबर ग्रामस्थ सगळे आसा. सो आयज खूब भोगता की जो सी वॉल्स टू तेम वाड्याक जो रस्तो वयता तेजे हॉटमिक्स जावप गरजेचें आसलेलें.
सो हांव तुमकां पयले सुवातीक एक गजाल क्लियर करता की जो एक्झिस्टींग रस्तो आसा तेजेरूच हॉटमिक्स जातले, कारण खुबश्या लोकांच्या बद्दल जेन्ना आमी त्या दिसा सर्वे केलो हायकोर्टाच्या तेज्या बद्दल सगळ्या लोकांक अशें दिसता की रस्तो कितको वाडटा आनी सगळेच जाण भियेला. सो जो एक्झिस्टींग आसा तोच रस्त्याक हॉटमिक्स जातले आनी मातसो मे बी खंय जागा आसा थंय 1 मिटर वाडटलो, चड व्हडलो वाडपाचो ना. जो की MDR रस्तो सगळ्यांच्या मते MDR रस्तो की 25 मिटर आसा. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान आमदाराक आतां तुमी सांगला तर हांवूय सांगता की हो रस्तो 25 मिटराची गरज ना, कारण 8 मिटर रस्तो मोर दॅन इनफ. जे आमचे लोक हांगाल्यान वयता 2 गाडये सहजपणे सुटल्या काय खूब काम जालें, कारण जे लोक 25 मिटराचो रस्तो MDR हांव नको 2000 कित्याक जाल्लो तो इतकी हेजी ह्या गरज ना, कारण 2 मिटराच्या स्ट्रेचाक 25 मिटर आनी बाकीचो एंटायर रस्तो 15 मिटराची गरज ना. सो हांव तुमच्या माध्यमांतून PWD मिनिस्टर जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा तेंचे पर्यंत सांगता, तशेंच आमच्या आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता की जो रस्तो एक्झिस्टींग आतां जातलो तितको मोर दॅन इनफ आमकां. सो हें काम करून आमकां बेगांतल्या बेगा हाडल्या बद्दल हांव चीफ मिनिस्टराचे तशें PWD मिनिस्टर सो ऑनरेबल आमचो डॉक्टर सावंताचे हांव काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मांद्रेचे आमदार तशेंच एंटायर तेचे ऑफिसाचे स्टाफ, कारण PWDची खंयचीय जर फायल मूव करतलो जाल्यार ताका कितकी सेक्शनांनी भोंवची पडटा ती म्हाका स्वता खबर आसा, कारण जे पद्दतीन ते एफर्ट घेवन तेंचे फायली, कारण फायल पेडणे आमी एस्टिमेट केलो की फायल जाता असो ना, हेचे सगळे क्रेडीट आमदाराक दिता, कारण ज्या पद्दतीन पणजे ऑफिसांनी ती फायली मूव जाता ते PWD ऑफिसाचे हांव एकूच सांगता की PWD एंटायर एकलो मनीस जावो पडटा. बांबोळे हॉस्पिटला भाशेन ते फायल घेवन मूव करचे पडटा, खंयचोच ऑफिसर तुजी फायल मूव करिना. सो तेजे एंटायर क्रेडीट आमदाराच्या स्टाफाक आनी आमदाराक दिता. सो आयज म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल देव बरें करूं.